गोंय सरकारान बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपाचेर बंदी हाडपा खातीर कायदे केल्यात, मात बेकायदेशीर नुस्तें मारपाचेर अजून बंदी केल्ली ना। गोंयान व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर नुस्तें मारतात तांचेर कारवाय सुद्दां सरकारी यंत्रणा करिनात। जायते फावट सरकाराक आनी सरकारी यंत्रणा कडेन कागाळी केली, मात कोणीच कारवाय केली ना। सरकाराक नीज रापणकारांचें कितेंच पडिल्लें ना अशेंच दिसता, अशी माहिती भारत मुक्ती मोर्चाची गोंय अध्यक्ष मॅगी सिल्वेरा आनी ताच्या वांगड्यांनी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान दिल्या। Currently, State Fisheries Department is in terrible mess, as evident from the way fishing communities has been put under pressure and harassment on the Zuari River coast. Department of Fisheries has been terrible failure to stop daily illegal fishing, including night fishing by dozens of trawlers in Zuari River within 5 kilometers from the coast. Department of Fisheries is in a paralyzed state to deal with the illegal purseine fishing in Zuari River with zero enforcement. Result of all this has been complete breakdown of law and order situation in Zuari River, leading to tensions and fights. Till date, no full patrol vessel is introduced in Zuari River for the purpose of enforcement. In spite of repeated requests, no budgetary provisions are made for this purpose. Department of Fisheries has also been silent in the face of draft tourism master plan and tourism policy of 2018. आमचे माय पाय मरण गेले, त्याच्या फाटल्यान आमी गेले, आमकां 60 वर्सां क्रॉस जाली। आमी म्हणटा कितें आमचो गोंयचो लोक आमकां मेरिना नाका, जाल्यार गव्हर्मेंट कितें पळयता, लोकांक जाय तशेंच जावपाक जाय। भायल्या लोकांक तुमी करून दितात, आमी आसून कितें वोटिंगाच्या टायमार गोंयकार जाय ते, तुमी म्हणटा सगळे जाण आमकां जाय, आनी आतां खंय दिल्ले ते। दुसरें म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कांयच जायना, ते म्हणटा सेंटराचे आमचो ते सेंटराचे आमचे मोदी जाणा आमच्या गोंयांत कितें जाता पळय ते सगळे कांय ते म्हणटा भायर सुटी आयला। जाल्यार तुमी कित्याक हांगा मिनिस्टर जाय, सीएम कित्याक जावं?